आतां येदी व्हडली जी परिस्थिती जाल्या खरोखरच गंभीर परिस्थिती जाल्या, घर गेलें हातलें आनी रावपाची सोय गेली. हेजेर आमच्या ह्या गोवोरमेंटान लक्ष घालपाक जाय आनी जाता तितली मदतूय ताका करपाक जाय. आनी CM फंडा भितरल्यान असो फंड आसा जेचें कितें लुकसाण जाता, घर नासता त्या घराक जाता तितली बेगीन ताका मदत करपाची आसता. कारण आमी आमच्या टायमाक हांव आमदार आसलेलो आनी तेन्ना CM फंडांतल्यान अशें हांवें खुबशी मदत केली. आमी कितें फूल नाल्ल फुलाची पाकळी दितले आनी काय तेजेर कळ्ळें तुका. तेजेर कांय आदार जावूं शकना, पण एक बरें घर बांदतलो समज सारकें जाल्यार CM फंडांतल्यान ताका अर्जंट दिवपाची गरज आसा. आनी हें काम आमदारान तें करचें, वचून CM कडेन फंड घेवचो, कारण तेज्या खातीर फंड रिजर्व आसता. हे आमदाराचें काम आहे. आमदाराचें काम तेणें वचून थंय सांगपा जाय तेजी आखर आनी ते CM कडल्यान मेळून आमकां तो पावर ना, आमकां आमदार ना म्हळ्यार पावर ना उलोवपाचो, अशें आसता. कळ्ळें तुका. आमी आमचें कितें आमचे कडेन जाता तें ते प्रमाण ताका हेल्प आमचो आसाच आनी फुडेंय हेल्प आसतलो. आमी तुमच्या फाटल्यान आसा. येस. जे आयज जी परिस्थिती जी आहा, दिलान वेंगुर्लेकाराचें घर जे पडलेलें आसा ताका सगळे हांगासर येवन गेले, पण आयज बाबू सरा सारको जो आयज हांगासर येयलेलो आसा आनी खरेंच ताका दिसता तेणी आयज पर्यंत 20 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आहा ताका की हो राजकारणांतलो, आनी तेणी खूब कामां केलेली आहात. कामां भरपूर केली कामां तेणी. आमच्या काणकोण टू पेडणे पर्यंत हे मिनिस्टर आसले, तांकां समाजाची कळकळ आहा. आयज तेंच्यांनी खरेंच कळकळीक लागून तेजो हांगासर जो दिलान वेंगुर्लेकाराच्या घराक लागून पावलो, हांव तुका धन्यवाद म्हणटा की अशेंच आसपाक जाय, एक उगडास आसपाक जाय लोकांची. बाबा खरेंच आपल्या बाबा पेडण्यान लोक जे आसात ते खरेंच हांगा घरांची बाबतीन जाल्यार खूब परिस्थिती बिकट आसा आनी तेजेर लक्ष आयज असो नाल्यार सरान हे सुद्दां विशय फुडें त्यांनी घालपाक जाय. तशेंच आमचो अभि नार्वेकर खूब काम तेंच्यान हांगासर तेंच्या खातीर काम करता. तशेंच आमचे उरला सगळे प्रसाद खूब जाण आहात लोक, संजू कामोलकर, हेंच्यांनी आपले मना पासून ते काम करीत आसता दिलाना खातीर आनी आमचे तेज्या फाटल्यान सदांच आमी तेज्या फाटल्यान आसान. हे घर जायसर उबें जायसर आमी तेज्या फाटल्यान रावतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.